नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। इफीचे उक्तावण तेकले तरी म्हयनोभर आदी नोंदणी करूनय पत्रकारांक मेळूंक ना मिडिया कार्ड्स। मिडियाची नाव नोंदणी ह्यान फुडें ESG कडेन दिवची, तिडकल्ले पत्रकारांची मागणी। अलेक्सा फाटल्यान आनीकूय कांय जाण मंत्रीपदाचे बाशिंग बांदपाक आसात तयार। राज्यात फुडले कांय दिसांनी मोठे राजकीय फेरबदलांची शक्यताय। कांय जाणांचे पोटात आतांच गळो। स्पेशल रिपोर्ट। भ्रष्टाचाराच्या आरोपावयल्यान जर निलेश काब्रालाक काडला जाल्यार हेर भ्रष्ट मंत्र्याकय काडून उडोवचे। गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो थोमणो। गोंयात छठ पूजा उमेदीन मनयली। आनी मंत्रीपदाचो राजीनामो दिल्ले निलेश काब्रालाचे घर समर्थकांची गर्दी। समर्थक कार्यकर्त्यांचो काब्रालाक तेको। काब्राल म्हणटा पक्षाचो प्रामाणीक कार्यकर्तो आशिल्ल्यान मंत्रीपदाचो राजीनामो। आता पळयात खबरो विस्तारांत। इफी खातीर वेळात नोंदणी करून लेगीत पत्रकारांक इफीची कार्डां मेळूना। आयच्यान गोंयांत इफी सुरू जाता। PIB आनी DFFचो सुशेगाद कारभार हे अंदूचेच न्हय दर वर्साचे चित्र अशें म्हणीत पत्रकारांनी ह्या सुशेगाद कारभाराचेर तिडक उक्तायल्या। तशेंच मिडिया कार्ड्स करपाची जबाबदारी ह्यान फुडें ESG कडेन दिवची अशी मागणी जाता। 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण सोमारा जाता। 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती इफी गोंयांत चलतलो। इफी खातीर संवसारभरातले सिनेमोगी नोंदणी करतात। हातून पत्रकारांचोय सहभाग आसता। अंदू इफीक म्हयनोभर पयलीं नोंदणी करून लेगीत पत्रकारांक मिडिया कार्ड दिवपाक PIBक जमिल्ले ना अशी तिडक पत्रकारांनी उक्तायल्या। आमी पयलो दीस इफीचो म्हणून हांगा आयिल्ल्यान मोठे उमेदीन आयिल्ले। हांव आतां 2004 सावन इफीच्या प्रत्येक जो पळय गोंयान भितर जो पळय इफी एडिशन जाता प्रत्येक इफी पळयला आनी ह्या वेळार तर म्हाका दिशिल्लें इल्लें चड बरें जातलें। पूण हो PIB म्हणून एक प्रकरण जें पळय आहा न्ही तें दिल्लीच्या नांगळेन बसता, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो। आनी इफी म्हणटा तें जशें लोकांक जसो आकर्शण आसता तशें पत्रकारा कडेन आसता। पत्रकारांनी समीक्षकांनी नाट्य आनी सिनेमा हांचे जाणकारांनी इफीन येवन पळोवचे, बरे दर्जेदार सिनेमा पळोवचे अशें आस्त आसता। पूण PIBन खरें म्हळ्यार 2 दीस पयलीं हांगा कावंटर उगडपाक जाय। PIBन हांगा पत्रकारांक चडांत चड सवलती दिवपाक जाय। PIBन पत्रकारांक त्रास जावचो ना इतलें पळोवपाक जाय। पूण आमी पळयतात हांगा की पत्रकार लायनी कशी लागल्या। कितलेशे लोकांचे अजून कार्ड तयार नात। आतां पळय लोक एक म्हयनो पयलीं एप्लाय करतात कार्डा खातीर, अजून तांकां कार्ड मेळना। हें शोकांतिका। काल खरें म्हळ्यार हांगा कार्ड ओपन जातलें म्हणून सांगिल्लें म्हणून आमी हांगा आयिल्ले जाल्यार कावंटर 6:30 वरांचेर बंद करून गेले। सरकारी नोकरी कशें PIB काम करता आनी PIBन अशे तरेन काम करचें न्हय। जेन्ना तुमी गोंयांत येतात तेन्ना गोंयांत इल्लें चड बरे तरेन चड कार्यक्षमतेन काम करपाची गरज आसता। पूण हांगा ना। अनमोल इकडे तूं कधी आलास? अनमोल कोठाडिया हा माझा मित्र। जवळजवळ आता प्रत्येक इफी फिरतो। एवढंच नाही, देशामध्ये जे जे चित्रपट महोत्सव होतात त्याच्यामध्ये ते जातात। तुम्हाला तुमचं कार्ड मिळालं नाही? हां, का मिळालं नाही? तेव्हा ते तिथं नाही आहेत, बघा सापडत नाही। अनमोल कोठाडे हा इतकी वर्ष इफी अटेंड करतोय, त्याच्यावर लिहितो, जागृती करतोय। अशा माणसाला जर त्याचं कार्ड सापडत नाही हे विचित्र आहे ना। अनमोल कोठाडे सगळ्यात वरती असायला पाहिजे, कारण एवढा देशामधला जागरूक पत्रकार लिहिणारा त्याचं PIBला माहिती असायला पाहिजे। अरे अनमोल कोठाडे यावर अप्लाय केला की नाही, त्याचं कार्ड मिळवा, त्याचं कार्ड वर ठेवा। प्रभाकर ढगे हा माझा आणखी एक पत्र आहे। तुझं कार्ड मिळालं तुला? मला आज मिळालं। त्याला आज मिळालं। भाग्यवान पत्रकारांमध्ये प्रभाकर ढगे खाली पिशवी मिळाली। भाग्यवान पत्रकार आणि पिशवीत काही नाही, किट म्हणून बोलवलं, किट म्हणून देतात। बोल आणि कसं दरवर्षी हा प्रकार आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासारखा जागतिक दर्जाचा इव्हेंट कसा असू नये याची झलक आम्हाला दरवर्षी इथं पाहायला मिळते आहे। आणि आम्ही जसं काही जागतिक पातळीवर आम्ही आमच्या या अव्यवस्थेचे धिंडवडे काढतो आहेत, अशा प्रकारे दरवर्षी केंद्रीय ज्या संस्था आहेत ना PIB
आधी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल होतं किंवा आता NFDC यांना काही सोयीसुद्धा राहिलेलं नाही. या संस्था सरकारच्या अगदी सरकारी लाल फितीमध्ये अडकलेल्या संस्था बनलेल्या आहेत. त्या गोव्यात येऊन करतात. त्यापेक्षा गोव्यामध्ये ESGला गोवा सरकारला परमनंट हे अशा तऱ्हेचं काम करायला द्यावं. हे कशाला लुडबुड करतात. PIBवाला इथे येऊन कळत नाही, पण त्याला काही येत नाही आहे. मी 2004 पासून इफ्फीमध्ये येते आहे. आम्ही कव्हर करतो, पण दरवेळी हा गोंधळ असतो. कार्ड वेळेवर मिळत नाहीत अजिबात. आणि मागच्या वेळी तर नुसती बॅग मिळाली, आतमध्ये एकही ब्रशर नव्हतं. म्हणजे इथे गोंधळ चाललेला आहे दरवेळी, एव्हरी टाईम. आणि ह्यांना PIBला विचारलं तर ते म्हणतात डेस्कवर जा. डेस्कला सांगितलं ते म्हणतात आता PIBचा नंबर दिला त्यांनी मला की तुझं कार्ड नाही आहे, तू त्यांना फोन कर. त्या नंबरवर कोण फोन घेतच नाही आहे. काल मी इथे आलो, काल प्रिंट झालं असं सांगितलं, परंतु इथे मात्र मला मिळालं नाही. त्यांनी सांगितलं परत चेक करा. आज पुन्हा मी इथे लाईनीत उभा आहे. आता बघायचं मिळतंय की नाही. मिळालं तर छान. मीडिया कार्ड वेळात कित्याक जावंक ना, कळाव कित्याक जालो हे विशीं PIBची डायरेक्टर मनदीप मुखर्जी हिका प्रश्न केल्यार तिणें पत्रकारांकडे गैरवर्तणूक केल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. पत्रकारांक अशा तरेची दिल्ली ही वागणूक खूब वायट आसा अशी तिडक जायत्या पत्रकारांनी उलोवन दाखयल्या. हर साल ये ऐसे ही क्यों है? आप सुधरते ही नहीं हो. PIB वाले ऐसे ही है. आप ESG को भी ये डायलॉग सुनाइए. ESG का कोई संबंध नहीं है. ESG का कोई संबंध नहीं है. कैसे नहीं समझ? प्रेस कार्ड मिलना किसका जिम्मेदारी है? हम छपाते नहीं है. नहीं. मैं 27वां फिल्म फेस्टिवल कवर कर रही हूँ. ऐसी बदतमीजी कहीं नहीं हुई है. मैं अभी अनुराग ठाकुर की तरह यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो. ये कौन सा तरीका बताइए, कौन सा तरीका? हम लोग आपका हर साल होता है. हर साल मीडिया को हर साल यही है. हर साल होता है. 2 days for the last 2 days we were moving here and there. ये सिर्फ सेलिब्रिटी की तरह आके बैठते हैं. हाँ, और निकाल देते हैं उनसे. और वो बोल रहे हैं इसको बाहर निकालो. ये क्या, ये कोई बात करने का तरीका? मैडम, I never said बाहर निकालो. आप सब बाहर जाओ बोली ना. Because there is no use shouting in the room. हम किसके पास जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे? आप हमारे पास आएंगे, but by doing like this, you are not solving the problem. है ना, पहले इसी काम कर रहे हैं. I know that. All are covering it for 20 years. I know that. अभी 2:30 बजे फिल्म है. आज नहीं है तो कैसे देखेंगे? हमारा तो ये मैडम 1 minute मैडम. मैं तो रो रही हूँ लखनऊ से. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आलेक्स सिक्वेराक मंत्रीपद दिवन प्रश्न सोपिल्लो ना. हेर 1-2 जाणांकूय मंत्रीपदाची अपेक्षा आसा. मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदलाच्या चर्चाक लागून आतां सावनूच कांय जाणांचे पोटात आतांच गळो आयला. पळोवया हो स्पेशल पॉलिटिकल रिपोर्ट. आलेक्स सिक्वेराक मंत्री केलो आनी एक गजाल एक्सपोज जाली. मंत्रीपदाची डिलां करूनच काँग्रेसीच्या ते 8 आमदारांनी भाजपात प्रवेश केल्लो. कसल्याच शर्तीचेर भाजपात आयिल्ले नात हे मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष आणि 8 आमदारांचे विधान तांणीच खोटे थारायले. परतून एक फावट हे सगळ्यांनी जनतेक पिशान काडले हे सिद्ध जालां. मात फकत सिक्वेराक मंत्री करून निभावतले काय कितें तर अजिबात ना. आनी दोगांक तरी मंत्रीपदां मेळटलीं हें नक्की. फकत आयज मेळपाची फाल्यां मेळटली इतलोच कितें तो फरक. राजीनामो दिल्ले निलेश काब्राल आनी खासदार मंत्री श्रीपाद नायकान हाचे संकेत दिल्यात. आनी भाऊ कितें चेंजीस जावपाचे आहा? सध्या ना, मागीर जावं शकता फुडें. अरे जेन्ना तुका आपयता, म्हाका खबर ना कित्याक आपयता, आनी तुका सांगता की तुका सॅक्रिफायस करूंक पडटलें. म्हाका पयलीं आंग काडलें आनी तुका सांगूं ना म्हणजे आनी 3-4 जाणांक सांगलां म्हणपाक लागलें. सो मागीर हांवें म्हणलें हांव परतून येवन सांगतलो. सो सॅक्रिफायस आनी मागीर रिक्वेस्ट इज अ डिफरंट मिनींग. 5 राज्यांचो वेंचणूक निकाल जाले उपरांत राज्यात मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल जातले हे निश्चित. आनीक 2 जाणांच्यो विकेटी पडटल्यो आनी 2 नवे मंत्री जातले. निलेशाचेर हावळ आयिल्ल्यान सरकारांतल्या 3-4 मंत्र्यांच्या पोटात आतांच गळो आयला. भ्रष्टाचाराचे मोठे आरोप जाल्ले एका मंत्र्याक देंवोवपाचेर भाजपात 2 गट जाल्यात. एक गट ते मंत्र्याक देंवोवपाची मागणी करता जाल्यार दुसरो गट ते मंत्र्याक साल्वार करपाक पेटला.
मजगती आपले मंत्रीपद साल्वार करपा खातीर आपल्याक खंयचे समाजाची बीन गरज ना म्हूण काब्रालान फण्ण मारिल्ले. मंत्र्यांक टार्गेट केले, त्यांचे समाज त्यांच्या फाटल्यान उभे रावले. ते खूप फावटी त्यांनी प्रेसूय घेतली त्याचे जेन्ना जेन्ना खबर येता. दिसता तुमकां तुम्ही समाजाचें ना हाडून तुमकां हें जालें ना. तशें काय ना. पळय समाज हे सगळे गोष्टी कितें आसता पळय हे इट इज पीपल फॉर द विकर सेक्शन. विकर म्हणल्यार जो भिता हांव भिना. मायकल म्हणटा आमी रेसीत आसात. दिगंबर कामत म्हणटा आपलो उद्देश अलेक्साक बेगीन मंत्रीपद मेळचें म्हूण आशिल्लो. ताचे विचारल्यार तो आजून ताच्या देवाक फुडें काडटा. मी अलेक्साक बेगीन जावप हो म्हजो मुटलो. आय फुलफील दॅट मोटिव. सो आर यू इन द रेस? गॉड नोस. फुडल्या मागीर पण तुम्ही रेसीन ना? आम्ही सगळे रेशीना. असं रेसीन येत न्हू फुडले रेशीना. See, our thing should never stop. See, dreaming of becoming something, nobody should stop. So in politics, as a MLA, I should never stop dreaming of becoming a minister or chief minister or anything. So you have to keep on working hard. So that is what we are doing. एकंदर पळयत जाल्यार गोंयचें राजकारण म्हळ्यार फकत खुर्चेचो खेळ जाला आनी अलेक्साक मंत्रीपद ही ह्या खेळाची सुरवात. काँग्रेसींतल्या 8 आमदारांक सरकारान सामावून घेतना भाजपाची कसरत जाल्ली दिश्टी पडटा. जांकां मंत्रीपदा वयल्यान काडल्यात वा फुडें काडटले तांचो सद्याक तरी बंड करपाचो प्रस्नूच येना. कारण बंड करून वतले खंय? आतां सगळ्यांचें लक्ष लागलां ते 5 राज्यांच्या वेंचणूक निकालांकडे. वो निकाल म्हळ्यार 2024ची सेमीफायनल. तो मेरेन राजकी घुसमट आनी तडजोडी ह्यो चालूच उरपाच्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावयल्यान जर निलेश काब्रालाक काडला जाल्यार हेर भ्रष्ट मंत्र्याकय काडून उडोवचे. काँग्रेस ताची वळेरी सरकाराक दिवपाक तयार आसा. जर तांकां काडून उडोवपाक सरकार अपयशी थारता जाल्यार काब्रालाक खंयच्या कारणावयल्यान काडला हाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचे अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सांगले. निस्वार्थी भावनेन आमी भाजपान वयतात अशें आदी फटिरांनी म्हणिल्लें, पण आतां तांकांच मंत्रीपद मेळटा. मंत्रीपदाची आमिषा दाखोवन विरोधकां मदीं फूट घालून विरोधकांक काबार करपाचे यत्न भाजपाचे चल्ल्या असो आरोप पाटकरान केला. काब्रालाक काडून आनी आलेक्स सिक्वेराक मंत्रीपद दिवन भाजपान राजकीय आत्महत्या केल्या. मंत्रीपदाक लागून नुवेचे लोक भाजपान मत मारतले हो गैरसमज भाजपान पयस करचो अशें पाटकरान सांगलें. सो थंय अलेक्स सिक्वेरान स्टेटमेंट केलो की आमकां जे कमिटमेंट दिल्या ते दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कमिटमेंट. म्हणजे हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की हांणी कमिटमेंट घेवन हें केल्लें. दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. हातून 2 भाग आसात. हातून 2 भाग आसा. हातून मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बीजेपीन केल्या. म्हजो बीजेपीक आनी मुख्यमंत्र्याक प्रश्न आसा की जेन्ना तुजे 20 आमदार निवडून आयिल्ले आनी फॉर वॉट रिजन्स आतां तूं सांगना की वेदर देर इज करप्शनाक लागून तुमी ताका देंवयला काय इनकॉम्पिटंट म्हणून देंवयला. आनी इनकॉम्पिटंट करप्शन जाल्यार तुजे आमी आतां लिस्ट दिता. तुझे बाकीचे मंत्रिमंडळ जे आसा ते आमी ताका लिस्ट दिता कोण कोण खंयच्या करप्शनान आहा ते सगळ्यांक काड आतां. तरी आज खंयच्या नाल्यार खंयच्या तरी स्कॅमानूच आसा ते. दिस इज नॉट की काँग्रेसीक इश्यू मेळ्ळा न्ही. म्हाका दिसता हे पुराय गोंयच्या जनते मुखार हें आतां उघडें जावपाक जाय आनी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन सगळ्या मंत्र्यांची आतां लिस्ट दिता कोण कोण स्कॅमान सगळ्यांक काडून मरे. यू हॅव स्टार्टेड फ्रॉम निलेश काब्राल. आतां लेट अदर्स फॉलो. एलेक्स सिक्वेराची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटी नुवें. मेजॉरिटी थंय ST वोटींग मेजॉरिटी नुवें. जर तर बीजेपीक दिसता की निलेश काब्रालाक काडून आमी एलेक्स सिक्वेराक मंत्रीपद दिवन थंय मतां पडटली म्हणून आसती आनी नेगेटीव जातली. कित्याक आज गोंयच्या जनतेक कळून आयला की हे बीजेपी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी केल्लो आहा. तुमी हांकां 8 जाणांक फोडून व्हेले आनी तांकां मंत्रीपद दिलें मरे. एका सायडीच्यान डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन पेंडिंग आसा. मॅटर इज गोईंग ऑन. स्पीकर डिले करीत आसा आनी दुसऱ्या सायडीच्यान तुमी ताका मंत्रीपद दिता. दामनार आनी डबल ट्रॅकिंगाक लागून आपली मताधिकय कमी जाला अशें काब्रालान सांगून गोंय काबार करपाक तो जापसालदार अशें स्वता ताणें कबूल केला. राष्ट्रवादाच्या नांवान काब्राल कोळसो हाडून गोंय काबार करपाक उटिल्लो असो आरोप पाटकरान केला. ह्या फावट काल आनीक ताणें स्टेटमेंट केलो की आपूण नॅशनलिस्ट फर्स्ट
देन कम्स स्टेट म्हणून. अरे नॅशनलिस्ट म्हणून गोंय काबार करता. ताणें 3 प्रोजेक्टाचो उल्लेख केलो. डबल ट्रॅकिंग, तामनार, दी गार्बेजीचो म्हणून तूं नॅशनलिस्ट न्ही. गार्बेजीचे स्कॅम आहा, दॅट इज सबसिडीज. आय डोंट वॉन्ट टू टॉक ऑन दॅट. टायम येतलो तेन्ना हांव गार्बेजीचेर उलयतलो. पूण हे पळय काल ताणें 2 प्रोजेक्टाचो जो उल्लेख केलो. अरे ते प्रोजेक्ट गोंय काबार करता मरे. इज ही ट्रायंग टू से दॅट ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड मेकिंग गोवा एज अ कोल हब? इज ही द मास्टरमाइंड इन किलिंग दो 60,000 ट्रीज जे कोविड टायमाचेर रातयान तांणी 60,000 ते ताणें काल ओपन सांगला की आय एम बिहाइंड दीस म्हणून. नॅशनलिस्ट खंय आयले थंय? म्हणजे गोंय काबार करया मरे आमी. गोंय आसते कोळसो गोंयकारांक खावन तांकां मारून उडोवया आनी म्हणया की आमी नॅशनलिस्ट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. उत्तर प्रदेश तशेंच बिहारच्या गोंयांत राबितो करपी नागरिकांनी आयतारा छठ पुजा करून सुर्याची पुजा केली. बायलांक कडक उपवास तशेंच विधिवत पुजा करून दर वर्सा छठ पुजा करपाची परंपरा आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी वास्को बायणात जाल्ल्या छठ पुजेत वांटो घेतलो. जाल्यार दिवचलचे छठ पुजा जाली. सर आयज साइड दे दो पकड़ो सर पूजा हो उत्सव तसो पळोवंक जाल्यार UP बिहार नॉर्थ इंडियेत खूब मोठ्या प्रमाणात मनयलो वयता. हालींच्या दिसांनी पुराय देशभर छठपुजेचो उत्सव मनयता. कारण सगळे नॉर्थांतले लोक वेगवेगळे कडेन रावता. ज्या जाग्यार ते रावता थंयसर छठपुजा मनयली वयता. बाबदाजी हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे सुर्याची पुजा करप, सुर्यास्ताक वयता आसतना आनी उगवत्या सुर्याची दोनूय टायम पुजा करप आनी ताच्या खातीर 48 वरां व्रत दवरप. विशेष करून आमच्यो महिला भगिनी हे व्रत दवरता आनी सूर्यदेवाची पुजा करता. हांवें पळयलें की कितल्योश्योच आमच्यो महिला भगिनी मग्न जावन एक दृश्टी सुर्या कडेन पळयता आनी हे व्रत मागता. हांव आज जितके सगळ्यांनी व्रत धरला त्या सगळ्यांक शुभकामनाएं दिता आनी तेजे निश्चित रित्या तुजें व्रत सफल जावं हे देवा लागे मागता. छठ पूजा जो है ये UP और बिहार के लोग करते हैं और ये छठ पूजा हमारे माताएं बहनों के लिए है जो अपने पुत्र के लिए करती हैं. और ये सूर्य भगवान का भी पूजा होता है यहाँ पे. डूबते सूरज को और उगते सूरज को सुबह और शाम दोनों पूजा होता है. सुबह 4 बजे उठ कर के यहाँ आते हैं. सूर्य निकलने का इंतजार तब तक होता है. अर्घ भी होता है यहाँ पे. और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 24 घंटा यहाँ पे उपवास रहते हैं सब लोग. यहाँ पे देख सकते हैं आप सब कैसे सब पूजा पाठ हो रहा है. आप देख सकते हैं ये त्यौहार मनाने का इंटेंशन ये है कि जो हमारे बिहार का एक त्यौहार है तो बहुत सालों पहले श्री राम और सीता माता ने ये पूजा को उठाए थे उन्होंने. और हमारे UP और बिहार के माता बहन उसको अभी तक यही करते दिखाते चली आ रही हैं. हर माँ अपने बेटे के लिए करती हैं और इसके लिए उपवास रखना पड़ता है इनको 24 घंटे का. गोयच्या सहकार मळात राजकारण तशेंच स्वाहाकारणाक लागून गोयच्या सहकार मळाची वाट लागल्या. गोयाचो सहकार मळ घटमूट करपा खातीर वेव्हारांत विश्वास आनी पारदर्शकपणा जाय अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. ते 70व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या समारोप सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. सहकारातून समृद्धी आमी सातत्यात म्हणटा म्हणजे मुळात हो कन्सेप्ट तसो पळोवंक वचत जाल्यार गोंयकारांक 100 वर्सां पयलीं कळ्ळेलो आनी 100 वर्सां पयलीं कळोन सुद्दां ज्या स्पिडीत आमची प्रगती जावपाक जाय आसली तितकी स्पिडीत जाली ना. कारणां वेगवेगळी आसतली. 1961च्या उपरांत थोड्या प्रमाणात सुरवात जाली
आणि खऱ्या अर्थात म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार 2000 सालांतल्यान वेगवेगळ्यो सहकार सोसायटी वेगवेगळ्यो हे सुरवात जाल्या. खूब बरी गजाल आसा. पूण म्हाका आजून एक गजाल मुद्दामून कटाक्षान सांगन दिसता, म्हणजे सहकारांतल्यान समृद्धी जावपाक शकता, सहकारान राजकारण येवंक जायना. सहकारान जर राजकारण आयलें जाल्यार तेजी समृद्धी केन्नाच जावची ना. म्हजें स्पश्ट मत आसा. राजकारण आनी सुहाकरण ह्यो 2 गजाली सहकारांतल्यान बंद जावपाक जाय. मॅक्झिमम सोसायटी ज्यो सोंपल्या, इन शॉर्ट त्यो वाटोळे केला, सहकारांतल्यान केला, स्वताच्या फायद्या खातीर हें केल्लें आसा. तें जर बंद केलें जाल्यारूच बारीक मनशाची समृद्धी आमी करपाक शकता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.